देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोठ्या फावो कोणा फोन आसतना फुक्या मोगान देवा तांकां एकठांय केल्या फोन आसतना फुक्या मोगान देवा तांकां एकठांय केल्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हेचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी आसा 5व्या नोवेनान बोंपाट सायबिणीच्या किरीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमच्या भयणां पासत आमी देवा मुखार दवरुया. जी कोण गरबेस्त आसात, जी कोण भुरग्याच्या देण्या पासत रावतात, ज्यांनी भुरग्यांक जल्म दिल्लो आसा, तांकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचे वेंगेन आमी घालुया. सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांकां बरेपणां फावो कर म्हूण मागुया. हेचें दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या युजिनिया रॉड्रिगीस तिचे पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन मागुया आमी आयच्या दिसाक सेंट झेवियर्स कॉलेज ह्या कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटा पासत, टिचरां पासत आनीक विद्यार्थ्यां पासत आमी जाणां ह्या 2 दीस फाटीं जें कितें घडलेलें आसा, ABVP हे BJPचे यूथ विंग जे आसात तांणी कॉलेजीन जायतो नाका जाल्लो गुंडागिरीची हुलिगनिजम करून उडयल्लें आसा. आनीक एक दुखाची खबर म्हणल्यार आमकां आमचे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स जे आसात तातूंत भुरग्यांच्यो मोती हे भाशेन ह्यो पॉलिटिकल पार्टीज जरी तर पिड्ड्यार करतात आनी तांकां हें इन्फेस्टेशन घालतात जाल्यार ही एक दुखाची गजाल. जाल्यार कितें भाशेन मागुया आमचीं ही एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात, विद्याचीं मंदिरां जीं आसात तीं पवित्र सांबाळपाक सगल्यांनी वावरूंक आनी जे कोण हे भाशेन नाका जाल्ल्यो वस्तू करतात तांचे पासत कितें भाशेन मागुया हे विद्यार्थी भोव करून जे ABVPचे थोडे भुरगे हे नाका जाल्ले वस्त कॉलेजीन करपाक पावली तांचे पासत मागुया देवान तांची मनां उजवाडोवंक आनी तांकां ह्या सगळ्या वायटांतली निवारूंक तांचे पासत आमी हे भेटेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज बोंपार सायबीण मायेचे पोरबेची तयारेचो 5वो दीस. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, देवाची खुशी कोत्तात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. हें एक व्हड भाग जेजू आमकां फावो कोत्ता, ताची भाव भयणी जावं. मारयेन, तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. ही उतरां पूर्णपणी आपल्या जिवितान पाळ्ळीं. देवाक होय म्हटलें त्या दिसांतान सगळे आपल्या काळजान सांबाळून, मनान नियाळून आनी जिवितांत पाळून बापाची खुशी करून जियेलीं. आयज आमी सांत फ्रांसीस de सालीस आजी परब समोरपता. तांणी देवाची खुशी करून हजारांच्या काल्विनिस्तांक परतून कातोलीक सभेन जिवंक हाडलीं. बंद केल्ल्यो फिरगोजो उक्त्यो केल्यो. घरांनी भोंवून शिकवण दिवन जायत्यांक ताणें जेजूची भाव भयण केली. आमकांय सगल्यांक सायबीण माय आनी बागीवन जावन आसात नमुने. आमी आमच्या जिवितान देवाची खुशी करून ताज्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून जेजूच्या एकवटान जिवंक ह्या मिसा बलिदानान बापा लागीं कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी देवाची खुशी करूंक आमच्या जिवितान आयतें मौन दाखोवंक ना. आमच्या वाद्याचे आमी चलया ह्या वेळार आमच्या पातकांची तुक धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पुदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध
हो म्हजो गोड उपरांत हे पासत भाग्य सदांच सांग मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीओ म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया भोव दोयाळ आनी मोगाळ बापा पातक्यांक तुजेशी परतुचे खातीर भाग्यून फ्रांसीस तुज्या घोवड्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेष सोंसणिकायेन निटयलोय अशें ताणें समेस्त मनशांक आपले भावा भयणां म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केली ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान मोयपासान आनी उर्बेन भोर हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदे तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप भाव भयणीनो समूत येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचें कोरें रूप न्हय पूण सावली देखून ती परतून परतून वर्साच्या वर्सा त्योच भेटोवण्यो करूंक लायता तेच पासत देवाची भोक्ती करतल्यांक सोपूर्णायेन दिवंक तिका शक्ती ना कारण बसपी एकदम सोपून जाले जाल्यार सगळे येवन बंद जातले आसले कित्याक एकदां नितळ जाल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता कित्याक पाटकुल्यांच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनात संवसारांत येताना जेजून अशें म्हटलें योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात तेन्ना हांवें म्हणलें हो पडे हांव येतां पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां पयलीं तो अशें म्हणटा योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात आनी तरी आसतना हें सगोट समूट परमोणें वोमतात उपरांत तो अशें सांगता हो पडे हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या हेच कुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताच्यो कुडीच्यो एकेच पाटी येवन जाल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या देवाचें उतरें आमचो जबाब देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां सगळीं बारबर म्हणुया देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां आशेवन आशेवन सरेस्पराची वाट पळयतालो ताणें म्हजेर वडो घालो म्हज्या उल्याक कान दिलो एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घातलां आमच्या देवाचें किर्तन जबाब देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हटलें हो पडे हांव येतां जबाब देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पुरगोट केलां म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा जबाब देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्तेन दवरूंक ना पूण तुज्या विस्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासीपण हांवें लिपूंक ना जबाब
देवा म्हज्या तुजी कुशी करूंक हांव येतां. उद्गार. Zoe sorbes sporak, zoe, zoe sorbes sporak, zoe, zoe, zoe sorbes sporak, zoe, zoe sorbes sporak, zoe, zoe. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गा राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Zoe sorbes sporak, Soy, soy, sorbes sporak, soy, 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 sorbes sporak, soy, soy, sorbes sporak, zoe, zoe. सर्विस्पो तुमचे सगळे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताची भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बशिल्ल्याचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची आवय आनी ताची भावा भयणां ताचे मुखार ताचे सोदीक येतात, कित्याक तो प्रवचन करता आनी थंयसर तांकां खबर मेळटा की तांचो पूत प्रवचन करता म्हूण. आनी लोकांची खेट जायतो लोक थंयसर एकठांय जाता तें पळोवन तिवूय आपले पुताक पळोवंक येता. आनी आवय आपल्या पुताक पळोवंक आयली म्हूण शेजार सामारी वळखतात आनी हें पळोवन ताका निरोप पाठयतात आनी म्हणटात, तुजी भावां भयणां आयल्यात, तुजी आवय थंयसर आसा. आनी जेजू ह्या वेळार तांकां किरीत भाशेन बेपरवा करिना, पूण तांचे उद्देशीन दुसऱ्यांक एक उदाहरण दिता. आनी कसलें उदाहरण गाय? संबंद आमचो देवा सोबे. आनी आयच्या जबाब गितान आमी काय बरें म्हणलां, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हेंच मारयेन आनी जेजून आपल्या जिवितान केलें. देवाची खुशी पयली ताणें ओळखून घेतली आनी जेजू देवाची खुशी कोण करता हाचेर लक्ष पयलें घालता. तो म्हणटा, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजो आवय, कोण म्हजी भयण आनी भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तीच म्हजी आवय, तीच म्हजी भयण आनी भाव. देवाची खुशी करप म्हणल्यार आमचो संबंद देवा सोबे वाडप. आनी कसलो संबंद? स्वताचो, नितीचो, भावपणाचो, एकचाराचो, मोगाचो. दुसऱ्यांचेर ओनी चलता तेन्ना आवाज आमी उठोवपाचो. दुसऱ्यांचें वायट जाता तेन्ना बरेंपण हाडपाचो. होच संबंद वाडोवंक जेजू आमकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, आमी देवा सोबे आमचो संबंद कसलो दवरता ताचेर लक्ष घालूंक जेजू आज आमकां उगडास करता. कितें करता गो आमी आमच्या जिवितांत? आमची खुशी करूंक आमी तयार आसता वो दिसपोटी देवाक मानता ते भाशेन देवाची खुशी आनी ताचे कुशेक राजी आसूंक आमी तयार आसा जाल्यार आमकां विचार करता. मारयेच्या जिवितांत तर आमी नदर मारल्यार दर दिसपोटी जेन्ना सोयीक मेळटात वो दर दिसपोटी आपल्याक आपयतात तेन्नाच न्हय, पूण दिसा दिसपोटी आपल्या जिवितांत देवाचे कुशेक ती राजी जाली. आपलें जिवीत देवाचे कुशे प्रमाणे तिणें चलयलें. आपलें जिवीत खर्चूंक आनी देवाक मानता तसलें, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां, ही उतरां तिणें आपल्या जिवितांत पाळलीं. आमच्या जिवितांत तोच देव आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक उलो मारता तेन्ना जायते फावटी घडीक आमचे संबंद बरे तरेन जिवंक आमकां जायते फावटी आडसां येता. वो घडीक आमी बेसारमाय करता. देव आज आमकां हेच
उल्याचेर आमकां म्हणटात, तुजो संबंद देवा सोबें कसो आसा तो पळयनाका, तुजो संबंद तुज्या भावा भयणां सोबें कसो आसा ताचेर लक्ष घाल. कित्याक जेन्ना तुज्या भावा भयणाचेर उदीक आनी उदीक मोगान, सेवे चाकरेन, भावपणान, एकचारान, उनितीचेर आड झुजूंक तूं फुडें सरताय तेन्ना देवा सोबें तुजो संबंद उदीक आनी उदीक घोट उरता. कित्याक दिसनासलेल्या देवाक तूं भावा भयणीनो मोग करूंक तयार आसा जाल्यार दिसता त्या भावाक उदीक आनी उदीक मोगान लेख. उदीक आनी उदीक तुजे संबंद ताचे बरेपणा खातीर तूं वावर. आमी जायते फावटी देवाची खुशी करता अशें आमच्या मनांत येता, पूण जायते फावटी आमचीच खुशी आमी करता, स्वार्थी मनान आमी जायते फावटी सेवा चाकरी करता. आज जेजू आमकां परतून एकदां उलो मारता आनी एक भाग्यवंत आमकां दिता पवित्र सभा. भाग्यवंत फ्रांसीस de सालीस आपल्या जिवितान जावं ते प्रोटेस्टंट जावं देवाक सोडलेले, जावं अनभावार्थी, जावं ते एथिस्ट, सगल्यांक माये मोगान, ल्हानविकायेन आनी आपल्या खालत्या उतरांनी एक धर्म अध्यक्ष कसो ताणें परतून तांकां हाडले. आमच्या जिवितान देवाची खुशी करूंक आमकां निर्णय घेवया. दर दिसाक सोयीक मेळटा तेन्ना देवाची खुशी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान जावं आनी हीच उतरां आमची करूंक आमी वावरया. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. तर सदांच देवाची खुशयेक राजी जावंक आयतें मन आमकां दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उद्धार आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला, सबाब सांगली जिविताचो मोगान केले बेतोरेचो. बाबा तुजे उदोर मारता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बाबा तुजे उदोर मारता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाक समोर पिले जिवीत, ताच्या उतरां मानून हाडूं. हेच बेतोणे जेजू व्हरली, आत्म्याचे मोल आमचेर देंवता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वळखीक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घ्या. सर्वेस्परा तुका भेटयता ते आमचे सोडवणीचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे धाड. भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या बोल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलेलो तो देवीक मोगाचो उसो आमच्याय काळजांनी पेटोवचो कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कड्यान सो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फ्रांसीस de साल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणेच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र उत्सर्गीत तुका सोय सोय
सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय मुत्सुद्दी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीं वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. जेसू मेलो, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर चडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यन ससे भाग्यन दमदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या चे नांव पवित्र चे राज तुजी खुशी सगळ्या आमचो दिसपटो गिरास समकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तेणे पडू नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां निवादय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमतांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसगा जी खुशी परमेतका शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यांसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
पुढच्या कचरा बळ्याकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता. आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच्या मोगान तूं रावलोय, तोशींच आमी तुज्यान रावचें. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा, आमी सेवलां त्या सुरगीच्या पोसणा वरवीं भाग्योन फ्रांसिसाक पवित्रतायेन तुवें वाडयलोय ते परी आमकांय वाडय. ताची मोवाळायेन बोलेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुजे सासणाचे मोहिमेंत वांटिली जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. खायन घेवया. T19 पेज नंबर 211. T19. देवाच्या पुता मुच्या सोयत्युच्या मुच्याच्या तारखा घेऊन तुझ्या कुसव्या देव तुका वेचता तू कबूल आसा. देवाची चाको तुवें सांगलाय कशें म्हजे सगळे गोडो. हांव देवाची चाको तुवें सांगलाय कशें म्हजे सगळे गोडो. O Mary, most holy, you, by a special privilege from God,
were exempt from the stain of original sin, and due to this privilege you did not suffer the discomforts of motherhood, neither during pregnancy, nor during childbirth. But you perfectly understand the anguishes and afflictions of poor mothers who are expecting a child, especially in the uncertainties of the success or failure of the delivery. Look at me, your servant, who, in the approach of childbirth, suffer anguish and uncertainty. Give me the grace to have a happy birth. Make sure my baby is born healthy, strong, and perfect. I promise to guide my child always on the most correct path, the path that your Son, Jesus, traced for all men, the path of good. Virgin, Mother of the child Jesus, I feel calmer and more at ease because I feel your maternal protection. Our Lady of Good Childbirth, pray for me.